तुमकां सगळ्यांक येवकार पयली गजाल म्हणल्यार तुमकां खबर आसा आमी सावथ गोवा आमचे आम आदमी पार्टीचे ऑफिस ओपन केला. आम आदमी पार्टीच्या ऑफिसाचें उद्घाटन आमची लिडर ऑफ ऑपोजिशन जी दिल्लीची आसा फॉर्मर सीएम मॅडम अतिशी हांच्या हातान आमच्या दोन्ही आमदारांच्या प्रेझन्सान आनी आमच्या लिडर्सांच्या प्रेझन्सान जालें. तेन्ना लोकांक आमकां सांगपाक खोस जाता की फुडल्या सोमारांतल्यान म्हणल्यार येता त्या सोमारांतल्यान आमचे दोन्ही आमदार सकाळच्या आदेशाक बाब कॅप्टन वेन्सी विएगस मंडे फर्स्ट हाफाक एवरी मंडे फर्स्ट हाफाक ऑफिसान अवेलेबल आसतले आणि सेकंड हाफाक इंजिनियर क्रूज सिल्वा विल बी अवेलेबल इन साउथ गोवा ऑफिस विच इज एट नावेली. जस्ट ओव्हरब्रिज काढलो मडगांवच्यान ओव्हरब्रिज काढून रायट सायडीक आमचें ऑफिस ओपन जाला. आमदारांक मेळपाक जाय, तुमचे प्रश्न मांडपाक जाय, आमच्या लिडर्सां कडेन कांय गोश्टी पावपाक जाय, आम आदमी पार्टी कडेन कितें प्रश्न हाडपाक जाय आनी काडपाक जाय जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक हांव मागता की तांणी डेलीच्या बेसिसाचेर हांगा येवचे किंवा आमचे एमएलएंक जर मेळपाक जाय आनी तुमचे विचार जर तांकां सरकारा फुडें मागपाक जाय, आवाज काडपाक जाय जाल्यार तांणी प्रत्येक सोमार दिसा सकाळचे बाब कॅप्टन वेन्सी विएगस आनी सांजचे बाब इंजिनियर क्रूज सिल्वा हांकां मेळपाक येवचे आणि ह्या गोष्टीची संधी घेवची की आम आदमी पार्टी आज सामान्य मनशांचो आवाज जावन आज फुडें सरता आणि आमी बांदील आसा गोंयच्या लोकांक, प्रत्येक गोंयकाराक आमी बांदील आसा तांचे आवाज जावन फुडें सरपाक. आमी मिशन 2027 किंवा जे इलेक्शन जे आसा तो विशय कुशीक दवरूनय आमी जो लोकां खातीर प्रश्न घेवपाचो जो फुडाकार घेतला तातूंत आमकां लोकांची सांगत लागतली, लोकांचो आधार लागतलो आनी लोकांचे व्यू पॉयंट लागतले. गांवागांवान आमी गांव संपर्क जो सुरू आसा तोय करपाचे आसा. ह्यातल्यान वेगवेगळे विशय आमी घेतल्याच. एक गोष्टीचें बरें दिसलें की सरकाराक फायनली जाग आयली आनी सरकारान ही गोष्ट मान्य केली की देव खापरेश्वराचें जे देवूळ आशिल्लें तें मोडलें, जी मूर्ती हालेली ताजो प्रॉबेबली मनस्ताप पश्चाताप सरकारान केला. आनी काल आमी आयकलां की जे स्थानीक आमदार आसा बाब रोहन खंवटे ताणें एक आश्वासन दिलां की ज्या जाग्यार मूर्ती आशिल्ली, ज्या जाग्यार राखणदाराचें स्थान आशिल्लें त्याच जाग्यार घुमटी बांदतले आनी तांचें स्थान तांकां विधीपूर्वक मानपूर्वक तांकां दितले. म्हाका दिसता जो प्रत्येक हिंदू धर्मीय सनातन धर्मीय आसा ताका भारतीय जनता पार्टीन दुखयल्लो हातल्यान एक गोष्ट दिसून येता की जेन्ना लोक एकवटता विविध धर्माचे, अशेंच न्ही हिंदू धर्मातले न्ही पूण जे स्थान राखणदाराक मानता हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव असो गोंयचे जांकां डिवायड करपाचो भारतीय जनता पार्टी सदांच प्रयत्न करताले. आज तांणी हिंदू धर्मिया भितरय फूट घालपाचो प्रयत्न केल्लो. देव खापरेश्वराच्या निमतान आमी तें पळयलें. पूण बेटर लेट दॅन नेवर जाग आयली सरकाराक आनी सरकार जे कांय कितें करपाचें आसा तें करतले हातूंत भितर आमी आशा दवरता. आनी आमच्या तर्फे आमी 10 जाणां मध्ये सांगिल्लें की 10 जाणां कडल्यान आमी एकठांय करून कांय गजाली दितले ते आमी केलाय ऑलरेडी. पॉलिटिकल ताका आमी मायलेज घेवना पूण ते केला ते व्हरून आमी वी वील गिव इट टू द कमिटी ऑर हुएवर दॅट इज बीन इन्वॉल्वड इन रिबिल्डिंग ऑफ टेम्पल अँड वी वील डू वॉट एवर दॅट इज नेसेसरी टू गेट द टेम्पल रिबिल्ड विथ द हेल्प ऑफ लोकल्स. ऑल जे ते भावीक थंय आशिल्ले जे भावीक जांकां देव खापरेश्वराचेर विश्वास आसा ते भजता तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन म्हाका दिसता देवूळ बांदपाक जाय, एकठांय रावपाक जाय. सरकारान जी चूक केल्या ती तांणी मान्य करून घेवची आनी जे करपाक जाय बरें कार्य ते करचे आनी तातूंत भितर आमी प्रत्येक जाण एक भावीक म्हणून देव खापरेश्वराचे आमी तांचे बरोबर ह्या गोश्टीन तरी रावतले, ताचे बद्दल डावट वचपाक जायना. ह्यो 2 गजाली आमकां सांगपाच्यो आशिल्ल्यो. ह्या 2 गजालींतल्यान तुमकां आनी कितें प्रश्न आसा जाल्यार विचारा, कारण तुमी 2 दीस जाले आमकां फाटल्यान लागले पण आमी भिवून नाशिल्ले. पण देर वॉज टू मच दॅट वॉज गोईंग ऑन फॉर लास्ट 2 days आफ्टर द ऑफिस वॉज ओपन, मिटिंग्स दॅट हॅपन्ड अँड आम आदमी पार्टी आज सक्रिय रुपान जे आज we have been taking up issues, we are going to be on ground taking up issues. आमचे leaders are going to be activated all over Goa. So मातशे ते मिटिंग्स आसल्या कारण आमकां तो वेळ नाशिल्लो, कारण आमी 2 दीस मिटिंग घेवंक पावले ना किंवा तुमकां उद्देशपाक पावले ना. म्हणून आज पर्सनली आज वेळ काडून हांव आय सेड आय लेट मी एड्रेस फर्स्ट टुडे ऑन these 2 things about good things that we are going to commence as far as Goa is concerned. जेन्ना तुमचं न्यू ऑफिस ओपन जालो सेंट्रल जिल्हा दिल्ली तेन्ना एक स्टेटमेंट आरजीचो भायर येयलो की हू इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी आता म्हणून. तर ते भितर तुमकां बीजेपीची बी टीम टार्गेट करूंक शकता? म्हाका दिसता संपूर्ण गोंयाक एक गजाल खबर आसा की निद्रेश्वर तुकाराम मनोज परब निद्रेश्वर म्हणटा कारण
लोकसभेचे इलेक्शन तुम्ही जर पळयलें, लोकसभेच्या 2 महिन्या पयलीं मनोज परब रडलो, भरपूर रडलो, दुकानी रडलो, टॉवेल भिजयले, कपडे भिजयले, हें सांगून की ऑफिसाचे भाडें दिवपाक पयशे ना. देन लोकसभेचे इलेक्शन लढलो आणि ताणें स्वताच्या तोंडान सांगलें की 14-15 लाख आमी त्या इलेक्शनाक खर्च केले. पोस्टर मारले, कितें जालें, 10%चा वोट शेअर येवन 7%र पावलो. लकीली ताजे वोट काडपाचो नुकसान अलायन्साक जालो ना आनी अलायन्साचो कॅन्डिडेट सावकाश जिखलो. मागीर 6 म्हयने कुंभकर्ण जालो आनी न्हिदेक गेलो. 6 म्हयन्या पयलीं मागीर तो अचानक ऑपोजिशनाचे कितें विशय येता तेन्ना जागो जालो. मागीर परत न्हिदलो. मागीर जेन्ना दिल्लीच्या इलेक्शनाचे रिझल्ट जाले तेन्ना परत जागो जालो. दोळे पुसत पुसत आयलो आनी ही सेड पळय कोणते काँग्रेसाक अशें केले, आपण अशें केले, हे बी टीम, आपूण बी टीम न्ही. मागीर परत न्हिदलो. मागीर पयर आमची प्रेस कॉन्फरन्स चालू आसतना जेन्ना हातीची मॅम आयली तेन्ना परत जागो जालो. ह्या फावट तो चादरूच घेवन आयिल्लो, म्हणजे ती परत केन्ना न्हिदूंक वचप सांगूंक जायना. आनी परत एकदां आमी पळयलें की पळयलें कोण बी टीम ते पळया. आम आदमी पार्टी अशें करता, काँग्रेस अशें करता, आमीच गोंयकारांचे राखणदार म्हणून. आतां एक गजाल तुमी लक्षांत घेया मनोज तुकाराम परबाची, की तो बी टीम न्ही, इज एब्सोल्युटली नॉट अ बी टीम. हांव मान्य करता, तो बीजेपीचो अलायन्स पार्टनर. चिवटे, शिंदे, जे कोण बीजेपीचे बरोबर असता तांचो तो अलायन्स पार्टनर. ही इज एब्सोल्युटली रायट. आणि जे म्हणले आपण बी टीम न्ही म्हणून, न्हय, तो बी टीम, तो बीजेपीचोच पार्टनर, अलायन्स पार्टनर. कारण ज्या ज्या वेळार इश्यू आसता ऑपोजिशनाचे डील करपाचे, ऑपोजिशना भितर कितें रिफ्ट जाली किंवा ऑपोजिशनाच्या आमदारांनी किंवा कोणी कोणी कितें म्हटलें जाल्यार ताका अचानक जाग येता. गोंयान हिल कटिंग जाली, गोंयान जॉब स्कॅम जालो, गोंयान सेंट फ्रांसीस झेवियराचो विशय आयलो, गोंयान देव खापरेश्वर देवळ मोडलें, गोंयान वेगवेगळे विशय, लँड कन्वर्जन, हे ते सगळे विशय जाले. तेन्ना हो खंय आशिल्लो, तेन्ना जाग आयली ना. देव खापरेश्वराच्या देवळाच्या भायर होमखण घाल्ले तेन्ना उजो पालवल्लो. की जसो हुर्राक सीझन सुरू जाता की जाग येता, पळयत तुमी तो ताचो मोडच पळया. मागीर ताणें वेगवेगळे विशय काडले. आनी काल सरप्रायझिंगली आज हांव कुजबूज वाचतालो लोकमताचेर, आनी विशय हो की आम आदमी पार्टीचो लिडर खंय म्हारग गाडी घेवन भोंवता. आतां म्हाका एक गजाल सांगन दिसता मनोज परबाक, गोंयकारांक, लोकमत आनी कोणाकय जाणी हो विशय हाडला ताका, इफ इट इज 100% रेफरिंग टू मी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, एक गजाल सांगन दिसता. 1998 हांवें एज अ लॉयर प्रॅक्टीस स्टार्ट केली. म्हजो बापूय एक टिचर तो मिडल क्लास, 3 आमी भावंडां, तिगांयकय ताणें कितें दिलें, म्हजो बापूय सायकलीची पॅडलां मारून कॉलेजान वतालो. सामान्य मनीस सायकलीची पॅडलां मारून कॉलेजान वतालो, शिकलो, लॉ केलो, पण त्या वेळार कायद्याची जर प्रॅक्टीस करतले जाल्यार जोड तशी नाशिल्ली. आनी ती जोड मेळना म्हणून तो टिचर जालो, कारण 3 भुरग्यांक सांबाळपाक जाय आशिल्लें. ताणें आमकां दिलें कितें, शिक्षण. त्या शिक्षणांतल्यान तांणी आमकां इतलें सक्षम केलें की म्हाका अजुनूय याद येता, हांवें जेन्ना प्रॅक्टीस सुरू केली ताच्या पयलीं हांव गोमंतकांत सब एडिटर म्हणून काम करतालो. आय वॉज वर्किंग फॉर अ सॅलरी ऑफ 1800 रुपीज. सकाळी कॉलेजान वचप, सांजचो काम करप, सीम कार्डां विकप, खूब कितें करतालो. कित्याक लिटल बीट एडिशनल कितें पयशे आसचे, कारण बाकीच्या भुरग्यां कडेन अशें आसतालें की व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आसताल्यो, तांतल्यान मामान म्हाका एक स्कूटर दिल्ली, म्हाका अजून याद आसा, ती हांव चलयतालो. मागीर स्वताच्या पयशान गोमंतकांतल्यान जोडून त्या वेळार म्हाका अजून याद जाता, आनी बापायन अर्दे दिल्ले. त्या वेळार एक स्प्लेंडर घेतिल्ली हांवें 1998. त्या स्प्लेंडरांतल्यान हांव गोंयभर केसी करपाक भोंवतालो.
I am telling you this story so that this Manoj Tukaram Parab knows where I come from and where he is going. पर्सनल जाला तो खूप फाटल्या 4-5 दिसान अशे सोशल मिडिया हे तातले न्यूजपेपरान हाजी स्टोरी कॅरी करप इट इज लिटल डिस्टर्बिंग फॉर मी एज अ इंडिव्हिज्युअल. ती स्प्लेंडर जेन्ना हांव घेवन केप्यां सकाळी मॅटर करून सांजची पेडण्यां करतालो, पावस आसूं वत आसूं, त्या वेळार म्हज्या बापायन एक 3 वर्सांनी VRS घेतलो आनी भुरग्याक आपल्या त्रास जाता म्हणून म्हाका एक आल्टो घेवन दिली. पेट्रोलाचे पयशे नासताले घालपाक, पूण तेय तोच दितालो. ही परिस्थिती आमची आशिल्ली आनी तातल्यान हांव घडलो फक्त एज्युकेशनान. आनी देन आय हॅड बेस्ट ऑफ माय कार्स. बेस्ट ऑफ कार्स म्हजी ड्रीम आशिल्ली. म्हज्या आवय बापायक एज अ मिडल क्लास आम आदमी जो हांगा आशिल्लो तो त्या जाग्यार पावचो आनी म्हजो आवय बापूय बेस्ट ऑफ द लक्झरी कार्स अँड बेस्ट ऑफ द घरांत रावचो म्हणून कश्ट करून ते आमी कमयले. आनी म्हजे जर तुमी एफिडेवीट पळय बिफोर इलेक्शन्स, तातूंत तुमकां म्हजे एसेट्सूय दिसून येता, तातूंत तुमकां म्हजे जोडला ते दिसून येता, म्हजे रिटर्न्सूय थंय आसा. इट इज इन पब्लीक डोमेन. आनी म्हजें स्वप्न आसा की गोंयच्या प्रत्येक सामान्य भुरग्यांक जो आज जॉबा खातीर रडटा, जो आज नोकरे खातीर पयशे दिवन विकत घेता, त्या प्रत्येक भुरग्यान म्हज्या पोझिशनार येवचें, बेस्ट ऑफ लक्झरी कार घेवन भोंवची. ना की मनोज तुकाराम परबा सारके जो नील रिटर्न्स फायल करता. नील रिटर्न्स म्हणल्यार खबर आसा तुका? 0 रिटर्न्स म्हणजे नो इन्कम. नो इन्कम. तो आज 20 लाखाची गाडी कशी घेवन वता, टाकयो साफ करतालो तो. तेन्ना दाखोवपाक की आपूण सामको गरीब, सामको सामान्य भुरगो आनी रेव्होल्युशन करतलो, उजो पेटयतलो, गोंयभर उजो पेट्टलो, क्रांती जातली. ताज्या क्रांतीचो फायदो जालो कोणाक? ताज्या क्रांतीचो फायदो जाल्लो भारतीय जनता पार्टी. जेन्ना विरेश बोरकार जिखलो, चिवटे कितें करतालो बुके घेवन? शिंदेचे पार्सल घेवन आयिल्लो. शिंदे म्हणल्यार महाराष्ट्राचो आतांचो डेप्युटी सीएम. काय थंय आंध्राच्यान पार्सल घेवन आयिल्लो. सो हे मनोज परबाक म्हाका एक गजाल सांगन दिसता की नील रिटर्न्स आसतनाय तूं गायब जाता, न्हिदता, तूं 20-20 लाखाची गाडी घेवन भोंवता. ना की तुजे भशेन हांव कॅश घेवन मर्सिडीसान वचूंक नाशिल्लो गाडी घेवपाक. ना की ते बाबडे आमचे गोंयकार जे लंडनाक आसा, खूब कश्ट करता ते. हांवें पळयलां तांचें लायफ. सकाळी उठता बाबडे, सकाळी उठून जे कामाक लागता ते दीस रात काम करता. आवय बापूय तांचे हांगा एकटे आसता. तांणी हाका पोगो कितें करतलो, कितें तरी चेंज जातलें म्हणून डोनेशनां धाडलीं. म्हाका खबर आहा मेर्शेकार कितलेच जाण आशिल्ले. 10-100 पावंड दिताले, धाडून दिताले, कॅशान येताले ते पयशे. ना म्हणचे आनी त्या पयशांनी हांवें इटालियन मार्बल घरून घर बांदूना लोकसभेचें इलेक्शन जावन. म्हजें घर म्हज्या कश्टान, म्हज्या रिटर्न्सान भरिल्लें आसा. म्हजो प्रत्येक जो एसेट आसा तो म्हज्या रिटर्न्सान भरिल्लो आसा. आमकां दिल्लीची पार्टी म्हणटा तूं. तुवें भारतीय जनता पार्टीक केन्ना दिल्लीची पार्टी म्हणूं ना मरे. भारतीय जनता पार्टी खंय आशिल्ली? कुणेय जल्माक आयिल्ली? खंय? काय तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जल्माक आयिल्ली? भारतीय जनता पार्टी खंयची? ताका तुवें केन्ना दिल्लीची पार्टी म्हणली? आम आदमी पार्टी तुका दिल्लीची पार्टी दिसता? तुवें केन्नाय जर आमचें कशें चल्लां तें पळोवपाक जाल्यार आमच्या बरोबर एक दीस काडचो. म्हज्या बरोबर हांव 6:30 उठ्ठा, म्हजो दीस 12-12:30 सोंपता. प्रोफेशनल लायफ कशें मॅनेज करता, फॅमिली कशी मॅनेज करता, पॉलिटिक्सूय तातल्यान कशी घडयता, हें जर कळपाक जाय तुका जाल्यार म्हजे बरोबर एक 4 दीस भोंव, कळटलें कशें करता तें. आम आदमी पार्टी दिल्लीन कशी आपली ऑफिसां चलयता, लिडर ऑफ ऑपोजिशन आपल्या ऑफिसान कशें चलयता, हें सगळें जर तुका पळोवपाक जाय जाल्यार आमचे बरोबर येवचें. ना की प्रत्येक फावटी जेन्ना जेन्ना विशय ऑपोजिशनाचेच येता तेन्ना तुका जर जाग येता आनी ती बी रातचे 10, म्हणजे तो 10चो समज हांवें एकदां पयलीं काडिल्लो आनी आय वॉज अवॉयडिंग दीस फॉर टू आन्सर दीस, बट इतलें पर्सनल जाला. आनी अ रिस्पॉन्सिबल न्यूजपेपर इज ऑल्सो ब्रॉट इट टू सेइंग लोक विचारता म्हणून लोकांकय म्हाका सांगन दिसता की क्रांतीन सरकार पलटूंक जाय. जेन्ना आमी क्रांती घडयता, जी क्रांती आमी घडयतले आज आम आदमी पार्टी, तातूंत भारतीय जनता पार्टीचो करप सरकार उलटो पालटो जावंक जाय. पूण परिस्थिती अशी जाली की भारतीय जनता पार्टी जे आपुणून सांगताले की 12च्या वयर आमचे सीट येवचे ना, ते सीट मेजॉरिटीक पावले लास्ट इलेक्शनाक. आनी तातूंत
रेव्होल्युशनरी गोवान्स जी पार्टी आसा मनोज तुकाराम परबाची, त्या पार्टीन ताचो कितलो हातभार आसा हे प्रत्येकान म्हाका दिसता पळोवपाची गरज आसा. आनी तुमकां जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता एफिडेविट ऑफ मनोज परब इज ऑन इलेक्शन कमिशन वेबसायट वेर नील रिटर्न्स आर देर. ते काडचे, हांव दिता तुमकां ते काडून. आनी पळोवचें, नील रिटर्न आशिल्लो मनीस जगता कसो? म्हणजे तुका इन्कम ना, तुका जेवपाक खावपाक पयशे खंयच्यान येता? 20 लाखाची गाडी घेवन कशी भोंवता? अमित बाब, ते गाडयेचे तो म्हणटा की आपल्याक कोणे दिल्ली म्हणून चलोवपाक. कोणी दिली? म्हाका दितना मरे कोण गाडी? घरूय कोणी दिला? फोटो आयिल्ले, आमी घालूं ना, ताज्याच मनशांनी घाल्ले. ताज्या कोर टिमीन ताका एक्सपोज केला. ताजी जे कोर मनीस आशिल्ले तांणी एक्सपोज केला, आनी जे सिन्सियरली ताज्या बरोबर राविल्ले तांची घरादारां उद्ध्वस्त जाल्या. आमकां कळ्ळें की थोडे ताजे जे ताजे खातीर लढून आपले जॉबा सोडून जे कामाक लागले, ज्यांनी इलेक्शनां लढयली ताच्या खातीर, तांची परिस्थिती बिकट जाल्या. हांव नांवां घेना कारण ते उगडे जातले, पण आमकां खबर आसा कांय कॅन्डिडेट्स ऑफ हीज आर देअर पर्सनल लायफ इज इन शॅटर्स. पण हांची प्रगती कशी जाली? हाजे जे कपडे तूं फाटल्या इलेक्शना पयलीं पळय आनी आतां पळय, हाजें घर, हाज्यो गाडयो, लोकांचेर टिका करच्या पयलीं दोनदा विचार कर. कश्ट करून मिडल क्लास फॅमिलींतलो आयिल्लो भुरगो हांव. I came from a family which believed in education and I believe in education and that is why we support students for education आणि आम्ही ते करत आसा. आम्ही कशे तरेन करता ते तुका जर शिकपाक जाय जाल्यार तूं म्हजे बरोबर येवचो. तुका दाखयता आमी भुरग्यांक कशे सक्षम करता ते फ्रॉम गरीब भुरग्यांतले. आनी एक गजाल दाखयता तुका, पणजेचो एक भुरगो जो म्हाका दिसता देर इज वन, ही इज नाव DYSP, ताकाय तुका हांव मेळयता. एक 15 वर्सां फावटी ते म्हाका, तो PI आसतना त्या म्हाका फोन केल्लो आनी सांगिल्लें की आमी एका भुरग्याक धरला, बाय मिस्टेक धरलो म्हणून ताका, पूण दिसता अशें की तो कित्यान इन्वॉल्व ना, कॅन यू टेक अप हिज केस म्हणून. म्हाका अजून याद आसा, आमी नवे नवे एडवोकेट. हांव म्हणलें करता, पूण ताजे कडेन पयशे ना. म्हणलें नाका, गरज ना. And I am telling you this story, how it started, what is the importance of education in my life, also because of the fact that that person, when I saw his mark sheet, 72% मार्क्स आशिल्ले, गोंयचो न्ही तो, गोंयचा भायलो भुरगो. ताजे पेरंट जेन्ना आयले, हांवें ताजे डॉक्युमेंट पळयले आनी ताका आमी शिकयलो. तेन्ना हांवूच 4000 जोडटालो, तातले 1500 ताका हांव म्हयन्याच्या म्हयन्यान ताज्या स्टेटान धाडटालो. आज इंजिनियर जाला, आज जोडटा, गोंयान कामाक आसा आनी तो 10 भुरगे शिकयता. That is what revolution is. Revolution is not taking donation from त्या लंडनकारांक फोटोन बाबड्यांक, आमच्या भुरग्यांक फोटोन डोनेशनां घेवन, आनी फक्त ओपोजिशन जेन्ना प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तूं जागृत जाता आनी जागो जाता. पण देव खापरेश्वराच्या विशयार तूं जागृत जायना. तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना दोंगर कट करता तेन्ना तूं जागृत जायना. विरेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, अरे त्या ब्रिजार पळय तो भारतीय जनता पार्टीन बांदला पळय तो, ताज्या वयल्यान पळय लेफ्टाक तुका दिसता, दावे बाजूक नजर मार, हिल कटींग कोणाच्या चल्ल्या, कोणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चल्ल्या, ती तुका दिसना? दिसता काय ना? आज तुम्ही आमचे नाक दामून तोंड उगडटा. आज हांवें पर्सनली कित्याक घेतला, कारण आज हो विशय पर्सनल आशिल्लो. आज म्हजे बरोबर म्हजे लिडर्स, आज हांवें कोणाक सांगूं ना. आज हांव प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो किंवा उलयतलो येतलो. विशय असो आसा की एवरी टायम इफ वेनेवर इट कम्स टू सपोर्टिंग BJP, जेन्ना जर आरजी जागो जातलो आनी ते दिसून येता, ताच्या एक्शनांतल्यान दिसून येता. इफ यू पळयला आसत जाल्यार, डोंट यू थिंक? कित्याक प्रत्येक फावटी दिल्लीच्या इलेक्शनाचो रिजल्ट डिबेकल जालो तेन्ना उठता तूं, वेन्झीन कितें म्हणलें तेन्ना उठता तूं, चीफ मिनिस्टरान म्हणलें उठना, TCPचेर तुवें मोर्चा व्हेलो, ते कितें कितें राण्याचो पोर बीर म्हणून कितें कितें म्हटलें. आतां राण्याचो पोर कितें तुजो वांगडा जेवपाक बसता? तुवें म्हटली ही उतरां मरे, ही असल्या उतरांनी तुवें असल्या म्हणजे जी खालच्या पातळीची जी उतरां आसा ती तुवें वापरली एका मंत्र्या विरुद्ध आनी कितें, आनी व्हडलें कितें केलें. कन्वर्शनां जाली कितली कन्वर्जनां जाली तुका खबर आसा? तूं गेलो, उठून गेलो, तूं आडायलें तुवें. सो जेन्ना दुसऱ्यांचेर टिका करता, ते बी पर्सनल लेवलाचेर टिका करता, आनी ती बी रातच्या 10 तेन्ना टिका करता, आनी ती बी सिजनल टिका करता. फेब्रुवारी मार्चान जेन्ना प्रत्येक जाग्यांचेर बरयल्लें आसता न्यू ड्राफ्ट इज अवेलेबल, तेन्ना ते कित्याक जाता पळय, हांव म्हणना कितें गुर्रापणी घेवचें ना घेवचें हाचे विशय हांव उलयना. घेवचें बरें ते जिवाक आसत, तुका खबर आसतलें चड. बट अचानक धांक जेन्ना तुजे व्हिडिओ येता, पर्सनल लेवलाचेर येता, तेन्ना हो विशय आमकां डील करचो पडटलो. कारण लोकांक कळचें पडटलें तूं कितें आनी तुजें कारस्थाना कितें ती. कारण त्या दिसा जे व्हिडिओ फॉरवर्ड जाताले, सरप्रायझिंगली
द व्हिडिओज वर गेटिंग फॉरवर्डेड फ्रॉम सीएमओ. तुझे व्हिडिओ अमित बाब म्हणलं तुम्ही म्हणताय नाही, या आणि व्हिडिओ- एक गजाल या व्हिडिओ सांगतो. फाटल्यान बीजेपी आणि उर्राकाचो इन्फ्लुएन्स आहे म्हणता तुम्ही. दोन्ही चिकन बिर्याणी उर्राक हे सगळे असता. कारण डोनेशनात जावन मागीर ए विठ्ठलीचेर कोण कितें नाचताले ते आमकां खबर आसा. आयकला तुमी ती ए विठ्ठली व्हिडिओ पळयला? एयो विठ्ठले माझी माऊली ये, विठ्ठलाचेर आशिल्ले हे सॉंग. म्हणजे एयो विठ्ठले माझी माऊली इकडे ये. कितें पार्टी आपयतलो ताका तुझ्या? टप्पीपणा करनाका. एक सायड कशी असता पळय ती घेवपाक जाय. क्रांती आम आदमी पार्टी गोंयांत घडोवन हाडटले. आमी ताका बांदील आसा. ताका आमकां कोणाची साथ लागू ना लागू, पूण गोंयचो जो करप्शन आसा, गोंयचे जे विशय आसा ते तूं आमकां दिल्लीकार म्हूण, कलकत्ताकार म्हूण काय आनी कितेंय म्हूण, ते सगळे काँग्रेस बीजेपी हांचे हेड ऑफिस दिल्लीत आसा. हाजो अर्थ ते दुसऱ्या स्टेटांनी राज्य करचे ना अशें जावचें ना. आनी तुजे जे चिवटे बी आसा पळय तांचे महाराष्ट्र आसा. मागीर तूं वच मरे महाराष्ट्रा, सावंतवाडी इलेक्शन लड, आनी खंय वच आनी इलेक्शन लड. तशें कितें जाता? कित्याक जायना तें? सो हे विशय बंद करपाक जाय. म्हाका दिसता आय थिंक दीस ही वील मेक व्हिडिओज ऑन मी. आय एम शुअर. म्हाका कित्याक आज सांजे पर्यंत ते 10-10:30 म्हणल्यार येतले व्हिडिओ. वॉट एव्हर इट इज, लेट इट बी. आनी एक कन्सर्टेड अटॅक जातलो. कारण आमी जे पळयलां न्ही, इवन सोशल मिडिया, आय एम सरप्रायज. इनफॅक्ट we are analyzing now. AI is helping us. AI is helping us analyze कोणाचे ते सिमिलर कमेंट. म्हणजे बीजेपीचो आयटी सेल आणि आरजीचो आयटी सेल. इट लुक्स लायक दे आर बोथ सिटींग इन सांतिनेज त्या बिल्डिंगेन. म्हणजे अशें दिसता की दोगांयचे सिमिलर. पर्सनल लेवलाचेर टिका. आनी ती एक बायलो मनीस, अतिशी म्हणटा ती एक बायलो मनीस, एक एज्युकेटेड मनीस, हायली एज्युकेटेड मनीस, गरिबींतल्यान ती वयर सरून त्या लेवलाचेर पावल्या एज्युकेशनाच्या बेजिसाचेर. तांचेर तुमी पर्सनल लेवलाची टिका करता रे. बुरशी उतरां वापरता. एक बायलेचो सन्मान तुमकां दिसना. एक टॉप लिडराक जेन्ना तुमी वायट उतरां वापरता, उतरां लायक भडवो म्हणून उतरां वापरतात तुमी, जाल्यार तुमकां वायट दिसना? आवय बापूय ना घरा? ना तुमकां आवय बापूय. सो वेर वील दीस लिडर्स टेक अस? वेर वील दीस लिडर्स टेक अस? Are they going to set an example for Goa and Goans? जे बाबडे लंडनकार दीस रात काम करून तुका डोनेशनां धाडली, तातूंत घरां बांदप, गाडयो बांदप, पयशे एकठांय करून घेवन वचप, मागीर ते कॅशान घेवंक शकना म्हणून तुका सांगप, नाजाल्यार तुवें मर्सिडीज घेवन येवपाचो. शीक बरो, बरें काम कर, कश्ट कर, आनी तुवें एक दीस बरी मर्सिडीज घेवची. हे हांव देवा कडेन मागता. कारण तातल्यान हार्डवर्कांतल्यान प्रत्येक गोश्ट करची. आनी प्रत्येक जो सामान्य भुरगो आसा, जो म्हज्या सारको एक टिचराचो भुरगो आसा, किंवा एक पिवन काम करपी ताचो भुरगो आसा, किंवा नर्सीचो, डॉक्टराचो, कोणाचोय भुरगो आसा जो कश्टांतल्यान जर वयर सरून जर बंगलो बांदतलो आनी इटालियन ग्रॅनायट घालतलो, मार्बल घालतलो आनी मर्सिडीज घेवन वतलो, जाल्यार दॅट वील बी द डे आय विल बी द हॅपियस्ट एज आम आदमी. आम आदमीन सदांच गरीब रावचो न्ही. आम आदमी म्हणले गरीबूच न्ही, म्हणजे हालाखीची परिस्थिती आसा तोच आम आदमी न्ही. आम आदमीक तुमी पॉलिटिशनांनी तसो केला. आम आदमीक सक्षम करपाक जाय. यू हॅव टू मेक हिम कॅपेबल टू टेक ऑन द वर्ल्ड अँड हॅव द बेस्ट ऑफ बेस्ट इन द वर्ल्ड अँड सी द वर्ल्ड. ही कॅपॅसिटी आज म्हज्या भितर निर्माण जाली, शिक्षणान केली. म्हज्या आवय बापायन म्हाका संस्कार दिले तातल्यान जाली. इतलेच म्हज्या मामा आनी काका म्हजे जबाबदार आसा. यू मस्ट मीट देम. यू मस्ट मीट देम वन्स अँड यू शूड सी हाव दे हॅव पुट दॅट संस्कार ऑन. आमच्या म्हज्या कजन्साचेर, म्हज्या नेफ्यू, हांचे सगळ्यांचेर कशे संस्कार आमची फॅमिली घालता ती पळय, तुका कळचें ना ते ताका शिक्षण लागता आनी ताका संस्कार बरे आसपाक जाय. थँक्यू. अनेक तुम्ही काल म्हटलं की तुम्ही म्हणताले पयलीं गोवा वाचप अलायन्स तुमचे न्हू, पण केन्ना काल तुमचे लिडर दिले तेन्ना अलायन्स तोडले. सो तेजेसून तुमचे ड्युअल हे करता पळय, ह्या गजालीचेर उलोवंक जाय आशिल्ले आमी आनी काँग्रेसान. ह्या गजालीचेर उलयता तो ताका कित्याक दुखता काय ताका कित्याक लागता? जे गजाल गोंया खातीर बरी आसा ती आमी करतले. कशी करतले वेळ येतलो तेन्ना तुमी पळयतले. सो म्हाका दिसता ह्या गजालीचे दुख्ख आमची प्रेस कॉन्फरन्स सोंपूकूच ना आनी ताजो व्हिडिओ येतालो. दॅट मिन्स यू वॉज रेडी. तो पळयतालो, तो पळयत आशिल्लो की आमी करता कितें कितें करता. म्हणजे तुका बेजिकली खाबरेश्वराचो विशय सिंपल गजाल तुका सांगता हांव. उजो मरे तुजो होमखण घालून लोक देवूळ वाचपाक बशिल्ले ते. सेंट फ्रांसीस झेवियराचो प्रखर इशू. दोन्ही वेगवेगळे इशू. एक हिंदू खातीर इम्पॉर्टंट आशिल्लो, एक कॅथलिका खातीर इम्पॉर्टंट आशिल्लो. प्रत्येक फावटी आमी राजकारण सोडून बसले.
की ताजो आमकां इफेक्ट जातलो कितें जातलो ते करपाचो प्रयत्न केलो. कारण अरे हे अमक्यांक अपीस करता अशें करता हें करपाचो भारतीय जनता पार्टीन प्रयत्न केलो. पूण त्या वेळार जॉब स्कॅम आसूं, भुरग्यांचो विशय आसूं, वॉट एव्हर, आज स्कुलां बंद जाता, एनईपीचो विशय आसा, बाय आमचे सेसील, शी इज टेकिंग अप द बिग इशू बियॉन्ड पॉलिटिक्स. आज 40 ते 50,000 पेरंट्सांनी बरोवन दिला की स्कूल अजून सोंपूंक ना, एप्रिलान कशें सुरू करचे. अरे भायर उबो रावपाची परिस्थिती ना मरे. आज हे बसता एसी कॅबिनान, डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन मिनिस्टर इज ऑल्सो सीएम बसता एसी कॅबिनान, एसी गाड्यांनी भोंवता. बाबडे स्कुलांनी ज्या एसी ना हांगा ना, एसी इज नॉट मोर लक्झरी. हाऊ विल दे स्टडी. बरें, दुसरी गजाल आसा, आनी एक तो विशय आसा, एनईपीचो विशय आयला म्हणून परत एकदा घेता. आतां तांणी सडनली लँग्वेजीस कंपल्सरी केल्या. 7th to 9th पर्यंत लँग्वेज कंपल्सरी नाशिल्ली. पीपल हॅव लॉस्ट टच ऑफ दॅट थिंग. हिंदी वॉज थर्ड लँग्वेज, नाव इट इज अ सेकंड लँग्वेज. हिंदी वॉज सेकंड लँग्वेज, नाव इट्स अ चॉयस. यू कांट डू अ चॉयस, यू हॅव टू चूज बिटवीन दीज लँग्वेजीस. अरे भुरगे कशे कोप करतले? How will they cope from 7th to 9th standard when they have lost? So they will fail that exam. And now that result is also come. की तो रिझल्ट ना फेल जाल्यार फेल, पासिंग आशिल्ले पळय तें काडून उडयलो. इमॅजिन अ पर्सन हू इज जस्ट पासिंग, जस्ट फिनिशिंग इज मार्क, ही वील जॉईन. म्हणजे वाय आर यू बींग एडमंट? तू भुरग्यांच्या भवितव्या कडेन, पेरंट्सां कडेन कित्याक खेळ करता? सरकाराक इतले मात्ती जाणीव ना ह्या गोष्टीची. यू डोंट हॅव सिंपथी अँड एम्पथी टुवर्ड्स इट. तुमची भुरगीं आसा मरे, आमची भुरगीं आसा, आमकांय कळटा भुरग्यां खातीर कशे त्रास जावचे पडटा आनी काडचे पडटा ते. जेन्ना 30,000 50,000 गोंयचे पेरंट्स तुमकां बरोवन दिता ते फुडें व्हर म्हणून, तेन्नाय ती तुमकां जाग येना. आनी हे विशय कित्याक घेना? विशय हे कित्याक घेना? वाय रेव्होल्युशन इज नॉट गोईंग बियॉन्ड दीस टू रेव्होल्युशनायज दीस? रावता मरे आमी. हांवें 1000 फावटी सांगलें, अरे बरोबर काम करया, बरोबर झगडया. अशें न्ही की तुमची आमकां गरज आसा म्हणून. पूण सरकाराक जर वंशाक दवरतलो, यू हॅव टू कॉर्नर दॅम. एंड इफ टू कॉर्नर दॅम यू हॅव टू टेक द इश्यूज टुगेदर. डिवायडेड वी ऑलवेज फॉल. बट आता तर प्रश्नच ना. ताजें रेव्होल्युशन आमकां कळ्ळें. त्या रेव्होल्युशनान तो उजो कसो म्हणजे मार्चान बिर्चान ते कितें तण बीण तापता आनी ते कशें पेटोवप ते खबर. म्हणजे ते उज्यान बांगडे भाजून खावप. म्हणजे ते गोंयकाराचे पण ताजे बरोबर आनी गोश्टी पितात लोक. ते म्हणून धाम जागर येता. ते म्हणटा की ते आता थकले म्हणटा, फायर ब्रिगेड जावन सगळं कितें जालें की आपण गेलो परत जाता, आपुणूच जाता म्हणटा सगळे कडेन. बाकीचे न्हिता पूण ते थकले म्हणटा. आमी कितें न्हिदिल्ले 6 म्हयने न्हिदिल्ले. म्हाका 3दा भितर उडोवपाचो प्रयत्न जालो. एकदा उडयलो, 4 वरांनी बेल जाली. 3 काय 4दा ईडीची नोटीस. एवरी टायम खंय पान पडले रे पडले. सरकार म्हणटा अमिताभ कापून धाडटा. हांव थकलो. अरे म्हाका लायफान जोडिल्ल्यो लक्झरी आसा, तातूंत सुशेगाद बसून जेवंक खावंक शकता. कित्याक फुडें सरले आमी? आमी फुडें सरल्या की क्रांती म्हणटा ती रावना. एकदा तूं वर डिक्लेअर केली की एकदा तूं फाटीं सरलो जाल्यार रावप ना. शूर आमी सदार काय आम्हाला कोणाची भीती म्हणत ती छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आज हे उलयता न्ही, ते कशें आसपाक जाय, मावळो जावपाक जाय. एकदा तूं मावळो जालो की तुजो फाल्यां राजाचेर अटॅक जालो किंवा तुज्या सेनापतीचेर अटॅक जालो, तुवें रण सोडून पळपाक जायना. रण सोडून पळटा मरे तो. म्हणजे तूं म्हणटा 220 केल्या, म्हणजे इनिशियल प्रायस देंवताय रे तो, त्या प्रमाणे ते आसता तशें ते. पूण एनी वीच वे आय डोंट वॉन्ट टू गेट देर. क्वेश्चन इज, जर तूं एक रेव्होल्युशन म्हणून फुडें सरता, तूं जेन्ना सरकारा विरोधात तुजी तलवार भायर काडल्या, ती परत म्यानेन घालपाक जायना. एक तर तूं कटेल आनी जो कापपाक स्वताक कापून घेवपाक तयार आसता पळय तोच टिकता. आनी एक म्हणा, शिकेल तो टिकेल म्हणून महाराष्ट्रान गाडयेर एसटीचेर बी बरयल्लें आसता पयलें मरे, शिकला म्हणून टिकला, शिक्षण ना ते टिकना.